तुमच्याकडे देशाचो आता फ्लॅग हे केलो हाय देशाच्या फ्लॅगाचेर थिंग वचोन स्कॅनर केले तुम म्हणटाय काय ऑफेन्स जायना मरे तुम्ही म्हणा पीआयन मेसेज दिला ऑफेन्स जायना म्हणलं हां बापय कोण म्हणते का पळय कोण म्हणते का पळय कोण म्हणते का पळय मरे बाबा काय प्रेमानंद साहेब घे रे म्हणजे तुमचे पण आता ऑफेन्स जायना ना पीआय तुम्हाला ऑफेन्स जायना म्हणून हां म्हळ्यार देशाचो फ्लॅग आहा ते स्टँडार कितें केलं ऑफेन्स जायना ओ तेच कितें केलें जायना ऑफेन्स म्हळ्यार हाल्या तिका लोकांनी केक कापली कितें केलें ऑफेन्स जावपा ना ए क्या स्टार्ट मारताय बंद स्टार्ट मारता दाखव तू हिंगसो सुट्टालो गाण्या दाखोवन मागीर कितें स्टार्ट मारता तुम्ही पब्लिका तूं त्रास करपा लायताय एक सादे सुभाष फडणवीसा लागून लोकांक हे त्रास रे अरे सुभाष फडणवीसा एक चॅप्टर केस करून कवर करे ताका आम्ही काय करू नासले पण आमचे चॅप्टर केसीस जाता अरे आम्ही रामा काणकोणकर एसटी लिडर एक लागून उलयले तुम आमचे चॅप्टर केस केली येदो देशा फ्लॅगा सुभाष फडणवीसा इन्सल्ट केला मरे ते स्टँडाक तेजे केस जायना पुलीस स्टेशन इकले सारखे इकले सुभाषाक ऑफेन्स रजिस्टर जायना म्हणून सांगताय आणि आम्ही जे सत्या खातीर उलयता जाल्यार आमचेर कितें जाता रजिस्टर जाता चॅप्टर केसीस जाता सो लॉ एंड ऑर्डर खंय पावलेले आसा आनी पुलीस डिपार्टमेंट खंय पावलेले आसा ते आयज पळोवपाची गरज आसा हॉस्पिटल बंद करून सोडटा हांव हॉस्पिटलाक केसलो त्रास करना हांव सांगकारा लागना हे सांग्या लोकांक तुमकां त्रास करताय हाजी कंप्लेंट एक दिल्ली साहेब ते म्हणटा फ्लॅगा स्टँडाचेर कितें केलें जाल्यार कंप्लेंट ऑफेन्स जायना म्हणटाय ते साहेब स्लोगन न्हू साहेब बीजेपी फ्लॅग कॅश लायले ताणें ताका स्टँडा त्या साहेब साहेब म्हळ्यार आतां लिगल वेज हाल्या काँग्रेसीन थिंग मिटींग घेवपा जाता मरे साहेब तेच तूं साहेब सुभाष फडणवीसाको परमिशन ना सुभाष फडणवीसाको परमिशन ना साहेब साहेब फ्लॅगा न्हू तो फ्लॅगा स्टँड साहेब म्हळ्यार मुगे पळय तूं विचारपा की काँग्रेसीची हो गोवा फॉरवर्ड आम आदमी आरजी कोणाची मिटींग त्या फ्लॅगा स्टँडार घेवपा जाता मात तुमगे ऑब्जेक्शन काय ना हां ऑफेन्स ना मरे आनी साहेब जो मनीस रामा काळेक एसटी समाजा भुरग्यां उलयता ताका तूं चॅप्टर केस करून धाडपाची मात तेच आमकां आतां देशा फ्लॅगाचे हो सुभाष मुखार हेजे मुखार दीस पडले जाल्यार आमी ते खाली जोडी जावपाक शकता आमचे मदें फ्लॅगा न्हू तो फ्लॅगा स्टँडार तो कोण रे चोडपाक तो देव जायन पडला सांग्यार आतां हिंगा आं साहेब तूं ऑफेन्स जायना म्हूण म्हाका बरोवन दी आं कित्याक साहेब हांव केन्ना हाली आं सांग दी सांग ते बरोवन दी न्ही अरे खंय ऑफेन्स सुभाष फडणवीसाचे करूं मेळना एज पर युअर कंप्लेंट हें बरोवन दी काबार हांव वयता चल्लो पीआयएन पीआयएन तूं सांगला बरोवन दिवपा लायक तूं दी बरोवन दी हांव वयता अजून फोन पीआयलो घे फोन घे आम्ही काय करना आसतना तूं केस तूं कितें उलयताय
घ्या म्हणे राव मात्र घ्या दवे रे आयज आयज आमी हो जो हे ब्लॉक केल्लो रोड ब्लॉक केल्लो कारण आयज खंय तरी म्हाका दिसता सांगेचें पुलीस स्टेशन जें आहा हें सांगेचें पुलीस स्टेशन हें आयज सुभाष फळदेसायान विकतें घेतलेलें आहा आनी हांव कित्याक म्हणटा विकतें घेतलां म्हणून ह्या सांग्यार विठोबा देवळाची प्रभावड चोरी जाली आयज सुद्दां ह्या पुलीस स्टेशना लागीं हिंगा आजून सुद्दां ती प्रभावळ सोदपाक जायना चांदीची प्रभावळ विठोबा देवळांतली ह्या पुलीस स्टेशनान खोटींगपणाच्यो केश्यो अमित नायकाचेर घालून आयज त्या पत्रकाराचे तोंड बंद करपाचो प्रयत्न केला ह्या पुलीस स्टेशनान तडीपार केस करून आमचेर घातिल्ली आहा ह्या पुलीस स्टेशनान हिस्ट्री शिटर म्हणून आमकां टर्म केल्ले आहा हांव मागता लोकां लागीं आनी आयज हो सुभाष फळदेसाय सांग्यार दादा जाला ह्या सुभाष फळदेसायान सांग्या वयल्या फ्लॅगाचें जें स्टँड आहा हे सांग्या वयल्या फ्लॅगाच्या स्टँडार उबो रावन जिंगा आमी भारत माता की जय म्हणटा जिंगा आमी वंदे मातरम म्हणटा तिंगा हो भारतीय जनता पार्टीचो विजय सो म्हणटा आनी लोकांची टिंगलां उडयता सो हे बस स्टँडा वयले मदलें जें स्टँड आहा हे आयज सांगेच्या म्युन्सिपालिटीन भाड्याक लायलां हो सांगेच्या पुलीस स्टेशनान हे बाबा बस स्टँडार स्टँड भाड्याक लायला खबर ना आयज देशाचो फ्लॅग हाज्या परस सुभाष फळदेसायाचो इगो मोठो जाल्लो आहा सुभाष फळदेसायाची दादागिरी हिंगा प्रथम जाल्ली आहा देश प्रथम बी म्हणटा ते तेल लायत गेले देशाक बिशाक वालोर कांय ना देशाचो फ्लॅग देशाच्या फ्लॅगाचे स्टँड बी म्हणटा ते कांय ना हे आयज ह्या पुलीस स्टेशनान दाखोवन दिल्लें आहा आनी आयज हेच तर काँग्रेसीन केल्लें हेच तर गोवा फॉरवर्डान केल्लें हेच तर आम आदमीन केल्लें हेच तर आरजीन केल्लें जर हेच लोक देशद्रोही म्हूण एंटी नॅशनल म्हूण तांचेर केश्यो घालपाचे पूण आयज हें सुभाष फळदेसायान केलां सुभाष फळदेसाय म्हणटा तो सांग्यार आनी देव करून दवरलेलो आहा हें सांगे पुलीस स्टेशन म्हूण आहा तें सुभाष फळदेसाय स्टेशन म्हूण आनी हिंगा चेंज करपाची गरज आहा ह्या पुलीस स्टेशनाचें नांव चेंज करपाची गरज आहा हें सुभाष फळदेसाय स्टेशन म्हूण करपाची गरज आहा हांगा सांग्यावेल्या लोकांक सांगता जे देश देश म्हूण नाचता देश देश म्हूण जे मिरयता हांकां कोणाक पडून गेले ना हांकां देशा बद्दल अभिमानूच ना हांकां देशा बद्दल स्वाभिमान ना हे देशाचो फ्लॅग जिंगा वयर काडटा त्या स्टँडाक हे फ्लॅग लायता BJPचो आनी भारतीय जनता पार्टीचा विजय सो म्हणटा जिंगा आमी सगळे गोंयकार आनी प्रत्येक सांगेकार भारत माता की जय म्हणटा वंदे मातरम म्हणटा तिंगा हे आमच्या फ्लॅगाच्या स्टँडाक इन्सल्ट केल्लो आहा म्हूण कंप्लेंट दिल्ली कंप्लेंट ताणें म्हाका आतां रिप्लाय दिला टू मेसाय डिकोस्टा कावन्सिलर सांगे म्युनिसिपल कावन्सील PI सांगे रिप्लाय दिता रिप्लाय टू युअर कंप्लेंट डेटेड 18/11 म्हळ्यार कालची रेफरन्स युअर कंप्लेंट डेटेड दिस इज टू इन्फॉर्म यू that a primary you complaint that there is no any cognizable offence is made out, hence you are kindly requested to approach proper authority to understand your grievances. As हे पुलीस स्टेशन म्हाका सांगता की देशाचो फ्लॅग जिंगा स्टँडार वयर काडटा त्या स्टँडार कितेंय केलें जाल्यार सुद्दां ह्या पुलीस स्टेशनान म्हाका PIन हिंगा रिप्लाय दिला की बाबा कांयच करपाक जायना ऑफेन्स जायना सो हांव हेर ज्यो पार्टी आहात काँग्रेस आहात गोवा फॉरवर्डा RG आहा आम आदमी आहा हांकां अपील करता की तुमी आतां मिटिंग्यो बी थिंगाच करपाच्यो पूण ही कंप्लेंट घेवन हांव मुखार कोर्टान वयतलो कोर्टाची से मागतलो आनी म्हज्या एडवोकेटाकूय सांगतलो हें मागपाक आनी म्हाका विश्वास आसा कोर्टान म्हाका न्याय मेळटलो पूण हें सांगे पुलीस स्टेशन म्हूण जें आहा पळय तें सुभाष फळदेसाय स्टेशन म्हूण नांव चेंज करपाची गरज आहा कारण आनी पुलीस स्टेशन हें सुभाषाक विकिल्लें आहा काल एक मेशून कंप्लेन दिल्ली ती कंप्लेन आसा मेशून दिल्ली की सांग्यार जे म्हणजे पयर ते BJPचे फ्लॅग घेवन जे नारे लायताले जो आमचो सांगेचो आमदार
त्या बद्दल काल कंप्लेंट दिल्ली आणि PIन ताका 11:30 येता म्हणून सांगलेले, म्हणजे आपण रजिस्टर करतो म्हणून हांगा येयले जाल्यार PI ना. सो आमी आयज हांगा उबी रावली की आमकां जाय कित्याक ना, म्हणजे ऑफेन्स रजिस्टर कित्याक जायना हें सांगपाक लागले. सो आमकां हें दी म्हणून सांगलें, रिटर्न दी म्हणून सांगलें आनी पयलीं ते रिटर्न दिना म्हणपाक लागले. मागीर ते जेन्ना मॅशू हांगा उबो रावलो तेन्ना ते हें काडून ताका दिल्लीं आसा. सो म्हाका इतलेंच विचारपाचें आसा, जेन्ना आमी एक ST समाजाच्या भुरग्याक लागून जेन्ना प्रोटेस्ट करता सांगेच्या बस स्टँडार, तेन्ना तेंचे पीस डिस्टर्ब जाता आनी तो प्रोटेस्ट इतलो जळटा म्हणून आमचेर चॅप्टर केसीस जाता. जर आमी बस स्टँडार थंय कितें केल्लें, आमी कितें नारे लायिल्ले खंयच्या पार्टीचे ना, आमी ST समाजाच्या भुरग्याक लागून आमी जस्टीस फॉर रामा काणकोणकार म्हणून जेन्ना आमी उलयलें, आमचेर फाल्यां एक दिसा भितर आमचे चॅप्टर केसीस जाल्यो. सो म्हाका कळना, म्हणजे तुमची कितें आसा पळय, म्हणजे तुमची पॉलिटिकल जो प्रोपगंडा आहा तो फक्त आमकां जनतेकूच आसा. ओपोजिशन हें चलयता पळय, हें कितें चलयता, म्हणजे आमी जेन्ना एक मॅशून जेन्ना एक कंप्लेन दिली कितें रॉंग आसा म्हणून, तेजेर कांय करना हे पुलीस. जेन्ना आमी खंयचे एक न्याय जेन्ना मागपाक एक सगळी एकठांय जाता बस स्टँडार, जाल्यार आमचेर केसीस घालता. म्हणजे खंय उरला लॉ आनी ऑर्डर? खंय उरला लॉ आनी ऑर्डर? कांयच ना. आनी सांग्यार तर पुलीस स्टेशनार पळोवपाचेंच ना आनी आमकां ह्या पुलिसाचेर विश्वासच ना. काल हांव एकटे बायलो मनीस थंय बसून आसा, म्हाका कोण एक लेडीज पुलीस सुद्दां थंय पळोवपाक ना रातचे कोण तरी. म्हणजे कितें चल्लां म्हाका कांय समजना. मॅशून कंप्लेन दिली जाल्यार तेजेर खंय ऑफेन्स जायना आनी आमदारान आमकां जर कंप्लेन दिली, आमचेर कंप्लेन दिली जाल्यार आमचेर जाता थंय आमी चॅप्टर केस घेवन आमी कोण हे क्रिमिनल. सो म्हाका जनतेक सांगपाचें आसा की तुमी पळोवन घेयात हें कितें चल्लां तें सांगात. ताका लागून मॅशू बरोबर येयलें, म्हाका कोर्ट आसलो आयज, सो कोर्टान सपना हांव मॅशू बरोबर येयलें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.